Ciretang Chinpai. भुरग्यांक तुमी दितले म्हणून तो तुमच्या मुखार दवरता गीत गीताचें नांव तूं. Sou que tu
हाजीर आसलेल्या पयली सुवातेर हांव दिनवासता बाब लेनॉय गमेंडिसाक आनी ताच्या पंगडाक ताच्या सोबीत गायनांतल्यान तांणी आयचो दीस आयची सांज आमची उर्बे बरीत केली म्हूण देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक. दालगाडो कोंकणी अकादमी घडून हाडलेलो हो पुरस्कार भेटोवणेचो दबाजो आयज साबार पुरस्कार हांगासर आमच्या जैतिवंत मानेस्तांक भेटयतले. म्हणटच आमचो आयचो मुखेल सोयरो हांगासर आमच्या मनेकार आसा. देखून हांव मागतां दालगाड कोंकणी अकादमी हाचे अध्यक्ष विन्सी बाब क्वाड्रस, दालगाड कोंकणी अकादमीचो चिटणीस बाब विलियम फेर्नांडीस आनी दालगाड कोंकणी अकादमीचो भंडारी बाब सेल्सो फेर्नांडीस हांणी आमच्या मुखेल सोयऱ्याक माचयेर हाडून मोठ्या ताळयो जावच्यो. दालगाडो कोंकणी अकादमी हाचो चिटणीस बाब विलियम फेर्नांडीसान येवकारणेचें उलोवप करूं. देव बरी सांज आवडटा. दालगाडो कोंकणी अकादमी हाणें घडून हाडलो हो पुरस्कार भेटोवन दबाजो. ह्या वर्साचे पुरस्कार दालगाडो कोंकणी अकादमी हे खास कोंकणी खातीर वावर केला तांकां हे पुरस्कार भेटयतात. आनी आयज हो एक व्हड दीस दालगाडो कोंकणी अकादमीच्या वर्सांत आनीक हो पुरस्कार भेटोवनीक आमचे मदें खास करून आमचो होम मनीस्ट बिशप एमेरिटस ऑफ पोर्ट ब्लेयर भुमनीस्ट Aleixo das Neves Dias आमच्या मदीं आसा. ताका व्हडल्या ताळयो मारून येवकार दिया. भुमनीस्ट बिशप साहेब, दालगाडो कोंकणी अकादमीच्या नांवान तुका आमच्या दोगांच्या उनवलीत येवकार दिता. आमचो अध्यक्ष विन्सी क्वाड्रस, भंडारी ऑफ सेल्सो फेर्नांडीस, आयच्या दिसाचे ह्या पुरस्काराचे मानकारी जे हांगासर आमचे मुखार बसून आसात. 8 पुरस्कार आमी दितेल्यात. तातूंत भितर आमचे पाद्री भाव आसात, लौकीक आसात, तरणाटी आसात. आमचो आदलो दालगाडो कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष ऑफ तोमासीन कार्दोज, आमचे यादीक भाव आमचो फादर आल्फ्रेड वाज जो जावन आसा आमच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचो मेंबर. हे दालगाडो कोंकणी अकादमीचे वावुरपी समितीचे वांगडी कोंकणी मोगी आनी म्हज्या भावांदो आनी भयणांदो जे ह्या मानकाराच्या बरोबर आयल्यात सोयरी इश्ट मित्र, तुमकां सगल्यांक दालगाडो कोंकणी अकादमीच्या नांवान ह्या दबाज्याक मुनमुनीत येवकार दिता. हो दबाजो घडून हाडपाक दालगाडो कोंकणी अकादमी जायते त्रास काडटा, जायती तयारी करची पडटा. आनी ही सगळी तयारी करून आयज तुमी आमच्या आमंत्रणाक मात दिवन हांगासर आयल्यात म्हणून आमी भोव खुशाल जाल्यात. तुमकां परत एकदां दालगाडो कोंकणी अकादमीच्या नांवान उनवलीत येवकार दिवन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. तशेंच मागता दालगाडो कोंकणी अकादमीच्या अध्यक्षा लागीं आमच्या मुखेल सोयऱ्याक फुलांची भेट दिवं. मोठ्या ताळयो जावच्यो. देव बरें करूं.
संगीता प्युरिस हांणी मुखार येवन ताचें मानपत्र वाचचें. मानपत्र. मानेस्त ब्राझिलो बाब. तुमचो जल्म 24 ऑक्टोबर 1938 दिसा उबो दांडो सांताक्रूज गांवांत जल्मलो. तुमी तुमचें मुळावें शिकप फारेकल इस्कॉलांत केलें. उपरांत ल्हानूच आसतना तुमी दोनशीपणांत भितर सरले. मागीर तुमी दोतोर मनोहर परब तांबाच्या कंसुलदारीन 9 वर्सां नोकरी केली आनी उपरांत तुमी गोवा मेडिकल कॉलेजींत नोकरी धरली आनी निमाणें रिटायर जाय मेरेन ताणें सुमार 33 वर्सां थंयच नोकरी केली. तुमी गोंयांत जायते तियात्र माचयेर काडल्यात. मोगाचो शेवट शिमितेरीन, कोण तो कोणी, भुताचें घर हे समाजीक विशयावेले तियात्र जाल्यार हो तो मनीस, सोरवंडार मेळ्ळो हे तुमचे तियात्र धर्मीक दाखोवणेचेर आदारीत आसले. मोगाचो शेवट शिमितेरीन आनी कोण तो कोणी हे दोनूय तियात्र पुस्तक रुपान उजवाडाक हाडले. कोंकणी म्हळ्यार तुमी विविध तासाचो वावर केला. मोगाची दौलत कविता चेलो, कोंकणी अपुरबायेचो चेलो, मोतयां मोन्यो ही पुस्तकां तुमी उजवाडाक हाडल्यात. तशेंच ह्या संवसारांत कार्नावाल, कोंकणी नोखेत्राचो उजवाड ही नेमाळी संपादीत केल्या. तुमच्या बऱ्या वावराक लागून तुमचो भोवमान करून कितलेशेच पुरस्कार इनाम तुका लाभल्यात. कला आनी संस्कृती खात्याचो राज्य पुरस्कार 2004 ते 5, दारगोंदा कोंकणी अकादमीचो दायज पुरस्कार 2008, जिवीत मासिकाचो नीज कोंकणी मोगी पुरस्कार 2009, दोतोर जागसीक वैरा पुरस्कार 2009 हेवूय तुका लाभल्यात. ते शिवाय कितलेशेच भोवमान तुमी स्विकारल्यात. तातूंत सोशल वेलफेअर एसोसिएशन ऑफ सांताक्रूज, गुलाब मासिक, Custodia Arawas Charitable and Social Trust, कोविड गोवा तियात्रिस्तांची संस्था, कला अकादमी गोवा आदी संस्थांचो आस्पाव आसा. तुमी केलोली कोंकणीची सेवा दारगोंदा कोंकणी अकादमी मानून घेता आनी तुमकां दारगोंदा साहित्यीक पुरस्कार 2021 भेटयता. एकदा मोठ्यान ताळयो वाजू. देव बरें करूं. आतां हाचो जोयती वंद पाद्र बेर्नार्ड कोता. मोठ्यान ताळयो जावच्यो. मानपत्र. मानेस पाद्र बेर्नार्डो. तुमचो जल्म 21 डिसेंबराचे 1945 वर्सा सांताक्रूज कालाफुरा ह्या गांवांत जालो. इस्कॉला पार्कियार ह्या इगोजेच्या शाळेंत जुझे सांताना कोता आपल्या बापाय कडेन संगीत शिकलो आनी उपरांत गांवच्या इस्कॉला पारामेरा हातूंतल्यान 4थो गौरव पर्यंत शिकलो. 1957 वर्सा
सालिगांवचे सेमिनारीत भितर सरून 13 वर्सां शिकून 26 एप्रिलाचे 1970 वर्सा याज्ञिकपणाची संस्कारणी वास्कोचे इगोर्जेन घेतली. साबार गोंयच्या फेरबजांनी तुमी गवळीक वाव केला. कोंकणीच्या मळार गायनाच्या चेल्यान 200 गायनाच्या उतरां नाद बसयला. तशेंच 7 संगीत नाटकां नाद बसोवन माचयेर हाडल्यात. सोबीत सुंदरी हे संगीताचें पुस्तक तुमी छापून हाडलें. 2009 वर्सा गोंय सरकारान स्टेट अवॉर्ड तुमकां फावो केलो. सनसेट सोनाटा हेवूय संस्थेन तुमकां पुरस्कार दिलो. साबार मांड्याक तुमी नाक घालून मांडो उत्सवांत जायतीं इनामां मेळयलीं. बाबसाहेब जुवां पावल दुसरो गोंय भेटेक आयलोलो तेन्ना 260 वांगड्यांचो पापल कोयर घडोवन हाडूंक तुमकां भाग मेळ्ळें. गोंयचे सेवाधर्मीक संगीत समितीचो अध्यक्ष आनी वांगडी कसो तुमी वावर केला. तुमी 8 ऑडिओ सीडीक 2 व्हिडिओ कॅसेटीक संगीत दिलां. सद्याक सालिगांव सेमिनारीत धाकट्या सेमिनारिस्तांक तुमी संगीत शिकयतात. कोंकणीचे सेवेंतल्यान गोंयची संस्कृताय मुसल्या पावंड्यार संगिता वरवीं व्हरूंक तुमी केल्लो वाव दालगादो कोंकणी अकादेमी मानून घेता आनी तुमकां दालगादो कोंकणी संस्कृतीक पुरस्कार 2021 भेटयतात. थाळी मारून विसरली. फुडें आपोवणें कोत्ता लॉयला पेरेरा. मोठ्यान थाळयो मारून ताका येवं घालपाची. आपल्याशी मिलीन आल्मेदा मुखार येवन ताचें मानपण वाचून तयार जावं. मानेस पाद्र जोकी लॉयला. तुमचे नाव पाद्र जोगी लॉयला पेरेरा. तुम्ही गांवांत बाणावलेचे. तुम्ही ओतूर 1970 आनी 16 पाद्रीपणाची मागणी घेतली. तुमकां 2 फावटी आर्सेबिस्पाचो सेक्रेटरी म्हूण नेमलो. 1970 आनी 8 ते 1980 आनी 1990 आनी 6 ते आयज मेरेन ह्या काळात तुम्ही 27 वर्सां आर्सेबिस्पाक सेवा दिली. 1980 ते 1987 ह्या काळात तुमकां सालिगांव पिलेर्नेचे सेमिनारीत प्रिफेक्ट म्हूण नोंदयारले. थंय तुमी हेर विशयां बरोबर कोंकणी भासूय शिकयली. तुम्ही लोटले इगोर्जेचे पादपूर आनी इस्कॉलाचे मॅनेजर म्हूण वावुरले. ते उपरांत डायोसेजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन मिडिया हातूंत डायरेक्टर म्हूण वावुरले आनी गुप्ती कोंकणीची सेवा केली. डायोसेजन कमिशन फॉर सेक्रेट म्युझिक पंगडाचे तुम्ही वांगडी आसतना खास तरेन कोंकणीची सेवा केली. तुम्ही गिटार आनी पियानो वाजयतात. मिसा वेळार तुम्ही जायते पावटी कोंकणी गायनाक संगीत दितात आनी गायनाच्या जाल्यांतल्या सुमार 30 गायनाक तुम्ही संगीत बसयलां. तुम्ही कोंकणींतले एक बरे उलोवपी. कोंकणी भाशेंतल्या पत्रां मासिकांत वेळांत वेळ काडून
बरोवन तुम्ही कोंकणीची खाशेली सेवा करतात. तुमकां इंग्लीश, पुर्तुगेज आनी स्पॅनिश ह्यो भासो बरोवंक आनी उलोवंक येतात. तेच परीन इटालियन, फ्रेंच आनी लातीन भासो तुमकां समजतात. 16 वर्सांचे पिरायेर फादर क्रेसेन्सियो मोंतेरो हाचे वरवीं तुमच्या काळजा मनात कोंकणीचो खेरीत मोग उपजलो. 17व्या वर्साकूच तुम्ही दिवटी पत्रा वरवीं बरोवंक सुरू केलें. चाट मार जात्रेकारा ह्या माताळ्या खाला तुमचें बरोवप गुलाब मासिकांत छापून येतालें. दालगत कोंकणी अकादमीच्या गोंयचो परमोड नेमाळ्यांतूय तुमचें बरोवप वाचूंक मेळटा. तुम्ही तेच करपाची एक नवी रीत हें पुस्तक बरयलें. सद्याक गोंयचो बीस फिलीप नेरी फेरांव हाका कोंकणीची ओगळी सेवा दितात. पाद्र जोकी लॉयोला पेरेरा, तुम्ही तुमचे कुवेती प्रमाणे वावराचो प्रचार करिनासतना केल्ली कोंकणीची सेवा दालगाद कोंकणी अकादमी मानून घेता आणि तुमकां 2021 वर्साचो दालगाद रोमी कोंकणी सेवा पुरस्कार 2021 भेटयता. Modern Radiosat. जॉयल डिसूजा दायज पुरस्कार हाचो जैतिवंत श्री पावलिनो फिलिप नेरी फेर्नांडीस पावलिनो बाब, तुमचो जून 22 जून 1944 वर्सा वार्का गांवांत जालो. आपल्या बापाय कडल्यान तुम्ही तुमचे खोलीचे मुळावे शिकप शिकले. वेगवेगळ्या कार्यशाळांनी मेळटल्या प्रत्यक्ष कामांतल्या अनुभवान कालकेडीची कोसंबेनी तुमकां ह्या कॉलेजच्या मोडार उंचल्या पावंड्यार पावले. लागून कोरीव काम, सिमेंट, प्लास्टर, थर्मोकॉल शीट, कोरीव आनी रोपकाम, टेराकोटा आनी कांय मोलादीक तशेंच कोंडो कॉलेंतले अग्रणी कला उत्कृश्ट तरेन तुमी हाताळटात. गोंयांतल्या चडशा धर्मीक जीव, नृत्यो, शिल्पां हाचें जतन करपा खातीर तुमी मोलादीक वावर केला. तुमची सगळ्यांत खाशेली गजाल म्हणल्यार 1991 वर्सा अमेरिकाचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश आनी 1995 वर्सा दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष श्री नेल्सन मंडेला हाचे कडल्यान हे कोले खातीर तुमकां शाबासकी फावो जाली. 1989 वर्सा ताचे मडगांव नगरपालिका सभाघरांत तुमी आपले कलेचें प्रदर्शन केलें. गोंय, दिल्ली, कोलकाता, अमेरिका, जपान आनी कुवेट जाल्ल्या प्रदर्शनांत तुमी वांटेकार जाले. भारत सरकाराच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालया कडेन आनी गोंयच्या हस्तकला महामंडळा कडेन हस्तकला कारागिरी म्हूण तुमची नोंदणी आसा. वार्का सालसेट हांगा तुमी आपले कला दालन सुरू केलां. 2006 वर्सा तुमकां गोंय राज्याचो संस्कृतीक पुरस्कार फावो जालो. तुमी कोंकणी गोंयचे संस्कृताय दायज रुपान लोकां मेरेन पावोवपाक केलेलो वावर दालगाडो कोंकणी अकादमी मानून घेवन तुमकां जॉयल डिसोजा दायज पुरस्कार 2021 भेटयता.
मनीष जस्मिनाबाई फेब्रुवारीचे 22 1971 वर्सा तुमचो जल्म लोटले गांवांत जालो. मुळावें शिकोवप गांवच्या झेवियर ऑफ द वर्ल्ड हायस्कुलांत केले उपरांत कामत कॉलेजीन 12वी मेरेन शिकले. फुडलें शिकोवप BA फार्मागुडी फोंडेच्या PES कॉलेजींत केले. ते उपरांत गोंय विद्यापीठांतल्यान कोंकणी विशय घेवन MA पदवी तुमी मेळयली आनी उपरांत मुंबय विद्यापीठांतल्यान B.Ed पूर्ण केले. गांवकार हायर सेकंडरी राया झेवियर ऑफ द वर्ल्ड हायस्कूल लोटले, ऑक्झिलियम कॉन्व्हेंट बेनावले, मारिना हायस्कूल वेर्ना हांगासर तुमी शिक्षण म्हूण वाव केलो आनी वेळ काडून भुरग्यांक रोमी लिपींतल्यान कोंकणीचो मोग आनी आवड तांच्या काळजांत किल्लायली. 14 वर्सां गांवच्या इगोर्जेन दोतोन शिकयली आनी वेगवेगळ्या इगोर्जेंतल्या कार्यावळींनी वावुरताना भुरग्यांच्या काळजांत कोंकणीचो मोग तुमी मोगलो. तुमी गोंयचो आवाज ह्या स्वताल्यान कोंकणी बरोवपाचो प्रवास सुरू केलो. जिवीत मासिकाच्या वावरांत 8 वर्सां मोजरी नासतना सूप लेखनाची वावर व्हडे स्फूर्तीन फुडें व्हेलो. तसोच थोडो काळ जीण, सुगंध, नुवेचो परमोळ ह्या फिगोज पत्राच्या संपादकी मंडळांत रावन तुमी काम पळयलें. 2017 वर्सा दलगादो कोंकणी अकादमीचो म्हाका मोग जाय एक कोत्यार केल्यार बूक ऑफ द इयर पुरस्कार तुमकां फावो जालो. तुमकां स्वर्गेस एझलिंदा आनी प्राज आलेमांव कोंकणी सेवा पुरस्कार, थॉमस स्टीवन कोंकणी केंद्राचो वालेरियो कार्बालो पुरस्कार, तसोच वावराड्याचो इश्टाचो फादर लाक्तांसियो आल्मेदा योदस्तीक पुरस्कार तुमकां फावो जाल्यात. सद्याक गुलाब, द गोवन रिव्ह्यू, गोंयचो परमोळ आनी वावराड्याचो इश्ट हांचेर तुमचें बरोवप चालू आसा. तियात्र माचेरूय अभिनय करपाची तुमकां अनुभव आसा. ऑल इंडिया रेडिओचेर तुमी आपली कला दाखयल्या. तुमी कोंकणी पत्रकारिताच्या मळार केलोलो वावर दलगादो कोंकणी अकादमी मानून घेता आनी तुमकां फादर फ्रेडिक J. कॉस्ता दलगादो पत्रकारिता पुरस्कार 2021 भेटयता. तेंडुलकर दालगाड संस्था पुरस्कार हाचो जोयतीवंत लाकार्स राशॉल सेमिनरीचो अध्यक्ष सेमिनेरियन जॉयल रॉड्रिगेज. रॉड्रिगेज मुखार येवन ताचें मनपत्र वाचूं. मानपत्र. माने सेमिनारीज जॉयल. तुमचे संस्थेचें नांव लाकार्स, पूण तिचें पुराय नांव द लिटररी अँड कल्चरल असोसिएशन ऑफ राशॉल सेमिनारी. साहित्यीक आनी संस्कृतीक मळार उदरगत जावचे खातीर आनी संस्थेन थारायलोलो उद्देशीक वावर फुडें वचचे नोंदरेन पाद्र जॉर्ज नाझारेथ
सेमिनारीचो आदलो रेक्टर हाणें तुमची संस्था 1987 ते 88 वर्साक घडोवन हाडलोली. तुमचे संस्थेचे मुखेल हेतू जावन आसा सेमिनारिस्ट जे पाद्री जावंक व पाद्रीपण शिकोवंक येतात तांचे भितरल्यो कलेच्यो ताव घेवंक आनी तांचे मदें साहित्याचो आनी गोंयचो संस्कृतायेचो वावर सेमिनारींतूच न्हय पण विंगड फिरकोजांनी पावंक जंय हे सेमिनारिस्ट पाद्री जावंक वावर करतले. तुमची संस्था हो वावर बरे भाशेन मुखार व्हरता. तुमचे संस्थेचो वावर गेल्या 3 दशकांनी वाडत आनी चडत आसा. लेख बरोवप, कांताराची स्पर्धा, प्रोस्टमाची घडोवन हाडप आनी भायर उडोवपाच्या वस्तूंची सोबीत वस्तू करप आदी वावर तुमी बेस बरे तरेन करतात. तशीच उलोवप आनी संवाद स्पर्धा घडोवन हाडप हो तुमचो मुखेल वावर जावन आसा. राशोल सेमिनारी कोंकणी भास फुडले दिशेन व्हरोंक आनी गोंयची संस्कृतायेची उदरगत करूंक एक फोलेर जावन आसा. दालगादो जावन आसा एक नमुनो राशोल सेमिनारीचो, जांचे वरवीं पयलो कोंकणी शब्दकोश भायर सरलो. आमचे दायज खास करून डॉक्टर पाद विक्टर फेरांव एनिमेटर आसतना सगळ्या सेमिनारिस्टांक एक माची जावन आसली गोंयची संस्कृताय शिकोवंक. जावं तें गोंयचें संगीत, वाव धंदो, आमची भास, जेवण आनी आमची गोंयची भुंयची वळख मेळोवंक. सुरवातेक हे कार्यावळ फकत सेमिनारिस्टांक आसली, पूण उपरांत कॉलेजीची आनी इस्कॉलाची भुरगीं हातूंत भागेली जालीं. तुमची संस्था आमचे दायज जतन करपाचो खाशेलो वावर करता ही एक तोखणायेची गजाल. तुमचे लाकार्स संस्थेन कोंकणी मोडार केलोलो तळमळाचो वावर दालगादो कोंकणी अकादमी मानून घेता आनी तुमचे संस्थेक प्रभाकर तेंडुलकर कोंकणी संस्था पुरस्कार 2021 भेटयता. पुरस्कार हाचे जैतिवंत कुमारी तांझिया पिरेस. मोठ्यान ताळयो मातश्यो. मानपत्र मानपत्र मानेस तांझिया. तुमचो जल्म 20 सप्टेंबर 1998 वर्सा 1998 वर्सा करांबोली गांवांत जालो. तुम्ही BSc in Medical Imaging Technology and Radio Diagnosis पयले क्लासींतल्यान गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोलीम पास जालें. सद्याक मास्टर्स डिग्री हे मुसलें शिकोवप मँगलोर कर्नाटकांत चालू आसा. तुम्ही 10 वर्सांचे आसतना तियात्रांनी भाग घेतलो. कला अकादमी A आणि B ग्रुप हे स्पर्धेत भाग घेवन तुम्ही प्रमाणपत्र मेळयलें. कोरमोळे इगोर्जेन
दोतोरीच्या पंगडाचे अध्यक्ष आसून कोंकणींतल्यान भुरग्यांक जेजूची वळख दिता आनी दोतोन शिकयता. तशेंच रेझोनेटिंग मेलोस आनी सेंट जॉन बॅप्टिस्ट हांच्या कोयराचे वांगडी जावन आसा आनी जायत्या इस्पोतांनी तरणाट्यां बरोबर भाग घेता. ताचेच काळांत धर्मीक तियात्रांनी तुमी अभिनय करून कांतारांय गायल्यात. गोंयचो आवाज 2016 कांताराचें दायज 2018 आनी 19 तियात्र अकादेमीच्या स्पर्धेंत दुएट, दुओ, कोरल विभागांत इनामां मेळ्ळीं. उदेतलो सुर्या उपानी गिरासलो, गवळी मोसोतो, मोग म्हाका देसाचो, घराबो आमचो दुनिया तुज्या हातांत ह्या ल्हान कोंकणी फिल्मांनी गावन भुमिका केल्या. देवीक जेवण हें पुस्तक उजवाडाक हाडलां. तशेंच कविता आनी लेख. बादा आग्नेल न्यूज बँड्रा, गुलाब आनी इगोर्जेच्या पत्रांनी बरयत आसा. तुमचो हॉबी जावन आसात फुडारीपण, कांतारां गावप, उलोवप आनी अभिनय करप. तुमी तरणाट्याच्या मळार केलेलो वावर दालगादो कोंकणी अकादेमी मानून घेवन तुमकां दालगादो तरणाटो पुरस्कार 2021 भेटयता. हाची जोयती बोन श्रीमती मारियानेला फिल्गिना मास्करेनस डायस. मागता मॅथ्यू डिकॉस्टाक मुखार येवन तिचें मानपत्र वाचचें. मानेस्त मारियानेला बाय, तुमचो जल्म 27 सप्टेंबर 1971 दिसा जालो. तुमचें शिकप MSc आनी B.Ed पर्यान जाल्ल्यान आनी सद्याक तुमी GVMS SNGA हायर सेकंडरी पोंडा हांगा शिक्षक म्हूण वावुरतात. तुमी गोंयची नोखेत्रां ह्या लोकनाच आनी संगीत पंगडाची मुखेली जावन आसात. गोंयची नोखेत्रां हो पंगड गोंयची संस्कृताय, दायज, संगीत, नाच, कला सांबाळपाचो आनी फुडें व्हरपाचो वावर करता. तुमी 49 अंतरराष्ट्रीय तशेंच 28 राष्ट्रीय लोकनाचाचें प्रदर्शन केलां. अंतरराष्ट्रीय मळार लुसिफोनिया उत्सवाक माकाव, चायना तशेंच मालदीव्स, आबुधाबी, कटार, ग्रेनेडा, आर्जेंटिना, पॅराग्वे, बहरीन आनी दुबय भोंवडी करून आमची लोककला त्या विदेशांच्या गांवांनी अंतरराष्ट्रीय मळार पावयल्या. तशेंच राष्ट्रीय मळार तुमी जायतेच पावटी गोंयची संस्कृताय दुसऱ्या राज्याच्या लोकांक मेरेन पावयल्या. मांडो उत्सवांत 2007 वर्सा तांकां कितलेच पुरस्कार तुमी जिखून घेतल्यात. गोवा डावन द मेमरी लेन ही तुमची विसिली गोंयचे साबार लोकनाचाचेर बसयलेली
आनी लोकां मदें पावयल्या. तुम्ही 8 मांड्या खातीर उतरां आनी संगीत बसयलां. तुमची गितां गोवा तुजो मोग म्हाका, पिकी पिकी काजुले, रम पम पम, पारकोणे, आंबाड्याचे मोगरे, देसूय काजाराचो ही खूब लोकगीत केल्यात. तुम्ही कोंकणी गोंयचे संस्कृतायेच्या मळार आनी लोकनाचाच्या मळार तुम्ही कोंकणी संस्कृताय मांडे लोकगीत हे मळार वावर केलो. दालगादो कोंकणी अकॅडमी मागून घेता आनी तुमकां बेर्ता मेनेझीस ओस्टोरी पुरस्कार 2021 भेटयता. आमची पोरबी आयज आमचे पुरस्कार फावो जाल्ल्या माचयेर आसलेल्या मानेस्तांक पोरबी तुमकां. आतां सगळ्या पुरस्कार मानेस्ताचे वतीन हांव मागता फादर लॉयला पेरेरा तांय मुखार येवन कांय उतरां. माचयेर आनी माचये भायर आसलेली तुमी समेस्तांक तुम्हा समेस्तांक हांव म्हजो नमन करतां. सगळ्यांची नांवां काडिना कित्याक पयले सुवातेर सगळीं तुमी समेस्त म्हणून मानता. दुसरे सुवातेर नांव काडून गेल्यार एक एकल्याचें डेजिग्नेशन वा सगळीं करून गेल्यार टायम मेळटलो. आयज आमी दालगादो कोंकणी अकादेमीचे पुरस्कार घेवंक 8 जाणांक तुमी आपयल्यात आनी हांवें तांचे बरोबर. हे म्हजें धाकटें उलोवप 3 भागांनी हांवें घातलो. पयलो भाग दुसरो भाग आमी आनी तिसरो भाग दालगादो कोंकणी अकादेमी. पयलो भाग हांव हे मूड पातळ दिसता हांव पयले सुवातेर. कित्याक म्हाका जाल्यार बरेंच फील जालें. म्हाका दालगादो कोंकणी सेवा पुरस्कार फावो जालो आनी हांव चिंतूंक पडलो कसली सेवा हांवें केली कोंकणीची. म्हाका दिसता हांव म्हजें चिंतल्यार हांव एक कोंकणी मोगी. आजून पर्यंत हांव मानता की हांव कोंकणी मोगी आनी कोंकणी मोगी हातूंत एक कशें दिसता पडटा जेन्ना हांव कोंकणी बरयता तें बरे भाशेन बरोवंक हांव वावरता, मिस्टेक नासता. आनी बरयता आसतना कसलो दुबाव तर आयलो हांव फोन करून म्हज्याकीन बरी वळख आसलेल्या कोंकणी पंडिताची हांव बूद घेता. हें सारकें आसा ना आसा हो म्हजो मोग कोंकणीचो बरे भाशेन बरोवपाचो. आनी आतां दिसपाच्या घरांत हांव आसल्यार कोणें सांगलें 27 वर्सां सगळीं मेळून 27 वर्सां आनी तेंच काम सचिवाचें. आनी सचिवाचें काम म्हजें दिसपट्टें बरोवपाचें कोंकणींतल्यान इंग्लिशींतल्यान आनी केन्ना केन्ना पुर्तुगीजींतल्यान पासून. ह्यो 3 भासो हांव बरयता म्हूण भाशेच्यो सेवा करता अशें म्हणून जाता म्हज्या नोकरा. तरी पूण कोंकणी दालगादो अकादेमी दुसरे भाशेन चिंतता आनी म्हाका कोंकणी सेवा पुरस्कार आयज फावो केला. कोंकणी अकादेमी म्हज्याकीन बरी समजता म्हूण हांव मानून घेता आनी तांचे उपकार हांव मानता. दुसरो भाग आमी 8 जाणांनी आनी दुसरे ओगे रावंक पडले म्हणून दुसऱ्याक ओगे रावंक पडले म्हणून म्हाका दूख पडटा. कित्याक म्हाका उद्योगशान म्हणलें फादर तूं कितें सांगतलें जाल्यार तुजे वयर आनी दुसऱ्यांचेय वयर सांगता
कित्याक एक एकलो सांगूंक गेल्यार दीस पडटलो आनी रात जातली म्हणटच तुमच्या विथ युअर परमिशन हांव तुमच्या नांवान आभार मानता दालगादो कोंकणी अकादेमीचे. हांव जाणा तुमच्या काळजांनी कितले शिस्ता पळय ते तुमची भावना दिनवासनेची खरेंच सगळ्यांक दिनवासनेची भावना उक्ती करून मेळ्ळें जाल्यार बरें जातलें पूण ह्या त्या कारणाक लागून म्हाका तुमचो प्रतिनिधी पूण हांव खुशे मनान ही तुमची दिनवासनी तुमच्या काळजांत आसा पळय ती दिनवासनी म्हज्या उतरां वरवीं उक्ती करता आनीक दालगादो कोंकणी अकादेमीक आनीक एक फावट काळजांत लावन उपकार. तिसरो भाग दालगादो कोंकणी अकादेमी. दालगादो कोंकणी अकादेमी स्थापून आयल्यार म्हाका दिसता 30 वर्सां मायज जालीं आनी म्हजो खास इश्ट आनी बराबर शिकलो फादर फ्रेडी द कॉस्टा ताचो पयलो उद्योगशास्त्र ताच्या मार्गदर्शना खाल हें सुरू जालें आनी आयज 3 वर्सां दिसता म्हाका हय बरोबर काम चलता. हांव तांची कॉन्स्टिट्यूशन पळयता 21 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बरे भाशेन वाचून तुमकां सांगूंक वगत येतलो पूण हांव पळयतालो आनी म्हाका दिसता आयज पर्यंत ते सगळे 21 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आजून चालू आसात खंयचोय कोणशाक पडोंक ना म्हणटच दालगादो कोंकणी अकादेमी एक्टीव आनीक ती इट वेंट ऑन ग्रोईंग आनी आयचे हे आसात पळय ते आयच्या अधिकार आतांचे अधिकार आसा पळय ते ताणें ह्या कामाक सारकें उंच दर्जो हाडलो आनी म्हाका दिसता ह्या तांच्या मार्गदर्शना खाला कोंकणी दालगादो कोंकणी अकादेमी आदल्या परस सगळ्यांत बरी चलता ताका लागून तांकां शाबासकी. जालें म्हजे 3 भाग जाले हांव आतां बसता आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. फुडें दालगाद कोंकणी अकादेमीचो वांगडी पाद्र आल्फ्रेड वास हाका आमचो मुखेल सोयरो बेस्टन साहेबाची वळख दिवंक हांव आपोवणें करतां. Bomanist, beside Alex Dias, Vinci Quadros, दालगादो कोंकणी अकादेमीचो अध्यक्ष, मानेस्तान पुरस्कार जोडलेले नाव इष्टा इश्टिंगन. एलेक्स डायस हाचे विशीं हांवें वडू करूंक हो बरो भाग म्हाका मेळ्ळो हांव खुशाल जाता आनी ताचे विशीं ही थोडी उतरां सांगूंक संदी घेतना तेच आपुरबायेन सांगता. ताचो जल्म 5 ऑगस्टाचे कालागूत गांवांत जालो. फ्रांसिस्क शावियर डायस आनी फिलिझा क्लारा डायस हांचे उठेंत तांची जिवीत सुरू जाली. तांच्या कुटुंबांत एकटो याज्ञीक आनी ताच्यो दोगी भयणी मोठवाशी जिविताक पवित्र सभेचे सेवेंत तांच्या आवय बापायन भेटोवन दिली. वडावे शिकप ताचें लिटल फ्लावर हाय स्कूल कालागूत हांगासूर जालें आनी थंयच आसतना देवाचो उलो ताका आयकूंक मेळ्ळो. आनी 1956 वर्सा तो पिलारचे संस्थेन भितर सरलो आनी थंय ताणें आपलें पाद्रीपणाचें शिकप केलें. थंय ताण शिकप सुरू केल्या उपरांत 1969 वर्सा याज्ञिकी संस्कारणी घेतली आनी तो याज्ञीक जालो. याज्ञीक जाले उपरांत ताच्या वडिलांनी ताका रांदची निसाबांत पाठयलो. थंय ताण अंदमान आनी निकोबार हे जुव्यार मिस्योनार कसो तो गेलो आनी मायाबंदर हे फिरगोजेचो तरुणोच पाद्रीगार कसो उर्बेन ताणें थंय वावर केलो. थंय आसतना हेर भासा बरोबर
हिंदी आनी साद्री ह्योय भासो तो शिकलो आनी तांचो तो जाणकार जालो. 1976 वर्सा तो रोमांत गेलो आपले उंचले शिकप करून आनी तेच बरोबर इंग्लंडाकूय ताणें आनीक पदवी जोडयली. ते उपरांत तो गोंयांत गेले उपरांत पिलारचे व्हडले सेमिनारचो ताका रेतूर केलो, जंय फुडले याज्ञीक जावचे आसले तांची आकारणी करून आनी ताका तेच उर्बेन व्हरून तांची उर्बान तांचे बरेपण पळोवन पाप साहेब आमचो सर्गेस्त आतां भाग्यवंत जुआंव पावलो दुसरो हाणें ताका 1985 वर्सा पोर्ट ब्लेर दियोसीचो पयलो बीस म्हूण नवियारलो आनी जानेवारीच्या म्हयन्यांत ताणें ही संस्कारणी घेतली. 34 वर्सां ताणें पोर्ट ब्लेर दियोसीसींत उर्बेन आनी ताका दिशा दिवन सेवा केली. आनी उपरांत 2019 वर्सा तो सेवेन वेगळो जालो, पूण आपले दियोसीसीन कोण आज लेगून तो सेवा तेच उर्बेन करीत आसा. गोंयचो आनी कोंकणीचो ताका खाशेलो मोग, गोंयचे संस्कृतायेची ताका आपुरबाय देखून तो वेता थंय सोयीक मेळटा थंय वेता कोंकणी भाशेन आपले उलोवप करता. बीस साहेबानो, तुमचे असले महान मनीस आज आमच्या धोबाजक आसात हो आमकां अभिमान. आनी ह्या सगळ्या हांगा हाजीर आसलेल्यांचे नांवान दालगादो कोंकणी अकादेमी हे संस्थेच्या अधिकाऱ्यांच्या नांवान तुमकां आमी नमन करता. हांव मागतां आयचो आमचो मुखेल सोयरो विष्णू साहेबाताय मुखार येवन बरोवंक रावलो. Males Vinci Quadros, अध्यक्ष दालगादो कोंकणी अकादेमी, दुसरे सोबीतीचे सगळे वांगडी आनी वावुरपी, आयज 8 जाणांनी इनाम जोडला तुमकां. आनी शेवटी सगळ्या भावाक आनी भयणीक तुमी म्हाका हो मान दिलो, मानाचो सोयरो करून. हें म्हाका खरेंच फावोय आसलें. आनी फादर आल्फ्रेड म्हाका मेळोंक येयलो तेन्ना हांवें ताका तेंच सांगलें. दालगादो कोंकणी अकादेमी वयर हांव कांयच नको बाबा, कितें सांगतलो. हांव जाणा आसलो मोठे मोठे हुशार मनीस चिंतपी, उलोवपी, बरोवपी हांगा आसतले म्हणून. एकलो हांगासर आसा कोण तो सांगना तुका, ताचे लागीं हांव उलयतां अशी बशी गजाल. तेन्ना ताका हांवें म्हणलें, तुमी जायते उलयता, जायते बरयता, तियात्र करता, पूण हें सांग म्हाका, समाजान हें सगळें केल्या उपरांत कसली तरी अंतर दिश्टी पडटा, सुदारप दिश्टी पडटा. ताचो जबाब आयकून हांव थोटाकलो. ताणें म्हणलें म्हाका, बिशप तुमी पळय इगोर्जेन उलयतात आनी आमकां सांगतात, ताचे परस अदीक प्रभाव
आमच्या बरोवपाचो आनी तियात्राचो पडटा हांव ओगीच पडलो खऱ्यांनीच हांव नोकळो जालो कितें म्हणचें पळय तें म्हाका एक उगडास येता तो तुमचे बरोबर तुमच्या मुखार दवरता जायतीं वर्सां जालीं आयर्लंड डब्लिन युनिवर्सिटी चर्च हे इगर्जेन मिस करपाचो म्हाका सोय मेळ्ळो आनी लोकांक सेमांव सांगता आसतना म्हाका बोगोर बोगोर उडास येतालो कार्डिनल जॉन हेनरी न्यूमॅन तो आयज सांत बाबसाहेब फ्रांसिसान ताका सांत केला ताणेंच ती इग्रोज बांदलेली आनी ताणेंच ती युनिवर्सिटी स्थापलेली आमचे मदीं म्हणजे कोणूच आसतो ना कार्डिनल न्यूमॅनाक वळखना तसलो म्हज्यान ताचे वयर जायतें तुमकां सांगूं येतालें पूण इतलेंच म्हणटा तुमकां उगडास करता लीड कायंडली लायट कोणें ही कविता आयकूंक ना सगळ्यांनी आयकलें हांव ते स्वातेर ते इगर्जेन उलयतालो तेन्ना म्हाका बोगोर बोगोर कांपेरो कसो सुट्टालो हे दोळ मनीस कार्डिनल न्यूमॅना कसो उलयला आनी हांव किरकोळ मनीस उबो रावना कसो उलयता खरें म्हणल्यार आयज हांगासरूय म्हाका तशेंच दिसता सुमार 35 वर्सां 35 आनी 5 सुमार 40 वर्सां अंदमान आसल्या उपरांत म्हजी कोंकणी कोलमेल्या अंदमान आमी फकत हिंदी उलयताल्यो आनीक कोंकणी उलयली जाल्यार आमी पिलारचे थोडे पाद्री गोंयकार आसतात पळय ते मागीर उणें जायत गेले कित्याक आतां पिलारचे संस्थेचे वांगडी गोंया भायले जायते आसात ते अंदमान निकोबार काम करतात म्हणटूच थंयसर युनिवर्सिटी चर्च पळय म्हाका कांपेरो सुट्टालो तसलोच कांपेरो हांगाय सुट्टा पयलोच भितर सरता आसतना व्हडले व्हडले मनीस मेवले पूण हो मान तुमी म्हाका दिलो म्हणून तुमकां काळजांतल्यान दिनवासता खऱ्यांनीच हांव दादगालो कोंकणी अकॅडमी वयर चडशें नोका आसलो पूण आर्गां दिता आमच्या अध्यक्षाक श्री क्वाद्रूस पिलार घेवन म्हाका जाय तो मटिरियल दिवन गेलो सगळें वाचूंक वेळ नासलो पूण हांव विन्सीक दिनवासता मातसो तरी तयारी करूंक तुवें तुजो वेळ म्हाका दिलो देव बरें करूं आनी ताणें म्हाका मटिरियल दिलो तो वाचता आसतना म्हाका गमन आयलें दादगालो कोंकणी अकॅडमी जायतें काम करता हांव तुमकां शाबासकी दिता विन्सीन म्हाका आपलें पुस्तक दिलें वाचूंक वेळ नासलो पूण तें घेवन म्हाका चड खोशालकाय भोगली हांगासर आल्फोन्स बसून आसा ब्रदा आसा ताणें म्हाका आपलें पुस्तक दिलेलें तुज्या पांयचो फात
म्हज्या पांयचो पान हे सगळे चिंता आनी तुमी काम करतात त्या कामाक लागून तुमकां शाबासकी दिता खरें म्हणल्यार म्हाका हांगासर फावो आसले दी ओनली क्वालिटी दॅट qualifies me to be here is the fact that I love Konkani. कोंकणीचो हांव मोग करता कोंकणी म्हजी भास आनी तुमी आतां म्हणलां खंयच कोंकणी उलोवपाक सोय मेळ्ळो जाल्यार हांव दुसऱ्यो भासो पयस करता आनी कोंकणी उलयता थोडो तेंप जालो हाँगकाँग एके जमातीक आसलो आनी दुसऱ्या बिस्मा बरोबर कराचीचो आर्च बिशप पिंटो एवारिस्तो पिंटो थंय आसलो हांव नोको जावन तो गोंयकार म्हणून हांवें ताचे कडेन इल्ली इंग्लीश मारली तेणें रोखडेंच म्हणलें आलेक्स आमची कोंकणी दर्या रे आमी दुसऱ्यो भासो बंद केल्यो आनी मागीर आमची फकत कोंकणीन गजाली चलताल्यो खऱ्यांनीच मोग कोंकणीचो म्हाका आसा केन्नाय सोयीक मेळ्ळो जाल्यार कोंकणी उलोवंक म्हाका एकदम बरें दिसता आतां मातसो दुडबेता पूण परतून सोय जाता परबी दिता आयज इनाम घेतलेलें सगल्यांक तुमकां केन्ना केन्नाय कितें जाता इनाम मेळलो म्हणटकूच हांव रिलॅक्स म्हणलेल्या भाशेन तशें करिनाका कीप गोयींग कित्याक आमची कोंकणी भास आनीक सुदरूंक जाय तिचो विकास जावंक जाय आनीक सोबीतेच्या वांगड्याक हांव जर तर एक धाकटुली एकूच बोध दिवं जेजूच्या शुभ वर्तमानान मातेवसाच्या 8व्या आवेस्वरान जेजू लोकांची खबर उलोवन म्हणटालो They honor me with their lips. Their hearts are far away. तांची काळजां पयस आसात तोंडान म्हाका मान दितात हें सावंक सोदता गोंयांत जायत्यो असल्यो मनीस आसात कोंकणीक फकत लिप सर्वीस दितात तुमचे बरोवपांनी उलोवपांनी तुमी हो कोंकणीचो नीज खरो मोग सगळ्या गोंयकारांनी गोंयकाराच्या काळजांनी मनांनी घालचो हें म्हजें खालते मागणें तुमचे लागीं आनी मागता फुडाराक देवान तुमचेर उपोट आशिर्वाद घालचो देव बरें करूं देव बरें करूं बेसू साहेब आनी म्हाका दिसता अजुनूय तो कोंकणी विसरूंक ना सारकी फ्रेश आसा अग्री अग्री ओके फुडें हांव आपोवणें कोत्ता आमचो येजमान दालगाड कोंकणी अकॅडमीचो अध्यक्ष विन्सी बाब क्वाट्रोस मुखार येवन 2 उतरां उलोवंक आजच्या दिसाक आमकां मुखेल सोयरो म्हूण लाभलेलो बिस्म साहेब नांव घेना बिस्म साहेब म्हणटा तुवें एकाच उतरान म्हणलेल्या भाशेन आमचें उतर मारून घेतलें आनी कांयच्या दिसाक तुवें एक आमचो मुखेल सोयरो जावन आमच्या ह्या दबाज्याक तुवें आमचेर आशिर्वाद घालो ह्या खातीर पयले सुवातेर हांव दोनया देवाक दिनवासतां आयचो हो प्रतिश्ठीत दबाजो हांगासर घडोवन येवंक आमकां बरेंपण निर्माण केलें सगळे वाटांनी जो पेज आसलो तो आयज पेज आमचो काबार जालो विष्णू साहेबाचो आशिर्वाद ज्या वेळार ताणें आतां सांगला ते भाशेन तुयशान ताणें म्हाका आशिर्वाद दिल्लो तो ह्या वेळार मेरेन आजून चालू आसा अशें हांव मानतां दादा कोंकणी अकादमीचे
चिटणीस बाब विलियम भंडारी बाब सेल्सो, मुखार बसलेले आमचे समिती वांगडी, कोंकणी मोगी बेळता विलेजीस हाचे कुटुंब वांगडी, तुमी सगळीं भोव करून आयज हे 8 प्रतिश्ठीत मनीस जांकां दालगाद आनी हेर पुरस्कार फावो जाल्यात तांकां सगल्यांक म्हजो नमस्कार. हांवें जायते कितें सांगचें अशें बरोवन हाडलेलें, पूण दिसपाच्या उतरांनी तें निवळ करीनशें म्हाका दिसलें आनीक जे विचार आनी जे हांव सांगूंक सोदी तें सांगनासतना रावल तालगत कोंकणी अकादमी कशे तरेन प्रगती करीत आसा हाचेर हांव उजवाड घालूंक सोदतां. पयले सुवातेर ह्या 8 मानेस्तांक हांव परबी भेटयतां. तुमी आयलीं आनी तुमी आमचे पुरस्कार जे आमी तुमकां भेटयले ते तुमी स्विकारले ह्या खातीर. पुरस्कार दिवपी असलोच म्हूण जायना, घेवपी आसूंक जाय. ह्या खातीर तुमचो आमकां अभिमान. दालगाद कोंकणी अकादमी साहित्यीक मळारूच न्हय, संस्कृतीक मळार, दायज मळार आनीक सगळ्या क्षेत्रांनी खंय खंय कोंकणी आसा थंय थंय कोंकणीचो वावर मुखार व्हरता. तातूंत भितर बरोवपी आसा तांकां मुखार व्हरपाचो प्रामुख्यपणान हातभार लायता. आयज जेन्ना हे पुरस्कार भेटयल्यात ते सगळे मानकरी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले आसात. जेन्ना हांव पावलिनाक खासगी तरेन भेट करूंक गेलो तेन्ना पावलिनाचें सादेपण पळोवन म्हाका अजाप दिसलें. ताच्या जाग्यार कोण एक बरो आस्तीक मनीस आसलो जाल्यार ताणें जें म्युजियम घालां तें म्युजियम आयज वेगळे तरेन स्थापन जातलें आसलें. तशेंच राजीन बाब सुवारीस ताणें पुस्तकाचो सांठो आपल्या घरांत सांबाळून दवरला आनी केन्नाय खंयचें पुस्तक ताका मागलें जाल्यार ताणें म्हाका तरी केन्नाच ना म्हणना, इतलो म्हाका ताचो अभिमान आसा. पातबेंदात कोता जो थोडो काळ आमच्या राय गांवांत आसलो, सिमनारीतूय ताणें जायतें आपलें योगदान दिल्लें आसा. फादर लयला पेरेरा ताणें आतांच म्हणलें आपणाक मान फावो असलो काय. फादर मान फावो आसा काय ना आसा तें स्वता परस दुसऱ्यांक थारावप हें पयली गजाल आसता. आनी आमी सगळे तरेन विचार करूनच हो तुका सेवा पुरस्कार भेटयला. तूं घडये ती सेवा मानिना आसतलो, पूण जी आमी सेवा कोताक करतात त्या प्रमाणे तुका तें खूण मेळटा आनी हो मान तुका आमी फावो केला. बाय जस्मीन जे सातत्यान बरयतात, सगळे वाटांनी ताचें बरोवप चालू आसा. ते घडये जर्नलिस्ट न्ही, पूण आमी पत्रकारिता पुरस्कार दितना ते कितें बरयता, खंयच्या क्षेत्रांतले विशय ते हाताळटा हो आमी विचार करता. बरोवपी आनी पत्रकार ह्याचें समीकरण म्हूण हो पुरस्कार आमी भेटयतात. कित्याक आमी जर कोंकणीचे फकत पत्रकारिता मनीस घेतले जाल्यार आमकां हो पुरस्कार एक दिसाक बंद करचो पडटलो. ह्या खातीर आमी बरोवप्याकूय मनांत धरून हो पुरस्कार भेटयतात. सेमिनारिस्ट जोएल तांची संस्था म्हाका 2 फावटी तांचे संस्थेचो मुखेल सोयरो जावपाचो मान मेळ्ळो आनी ते दोनूय खिणांनी हांवें पळयलें. ते कोंकणी पासत आनी संस्कृताये पासत आनी दायजा पासत कितलो वावर करतात. तो कडेन आयज अध्यक्ष हे लाखांचो असो वर्सानुवर्स तांची समिती बदलता, पूण जो वावर वडील थारायतात आनी ते जे दाखयतात हो वावर बेस बरे रितीन लोकां मेरेन पावता आनी तो तोखणाय पात्र वावर आसा. तानसिया पिरीस कर्नाटीक ताका हांवें बरयतना पळयलें, अभिनय करतना पळयलें, इंटरव्यू मुलाखती घेतना पळयलें, फिल्मांनी पळयलें. अशें इतले दोन्ही पिरायेर गूण बाळगुपी ह्या तरणाटेक असल्या
तरणाट्यांक आमी मुखार हाडूंकूच जाय आनी हांव समजता तुज्या शिकपा बरोबर तूं आनिकूय ह्या सगळे गुण तुजे विकसीत करतले आनीक प्राधान्यान कोंकणी मनात दवरून जायते बरो वावर करतले म्हणून बाय मारियेला इतली पयशी उडोवंक ना पूण पुरस्कारा खातीर पयशी उडोवचें पडलें आनीक तुमचो मागीर तुमची वळख जेन्ना हांवें वाचली तेन्ना तातूंतलें कितें दवरचें आनी कितें काडचें हो प्रश्न पडलो इतलो व्हड तुजो बायोडेटा आनीक तुजें काम संस्कृतीक मळार खरेंच तोखणाय पात्र आसा ताका जो पुरस्कार भेटयला तो बेडता मॅनेजीस कुटुंबात हांगा आसात एक बरी देख आमकां घालून दिल्या बेडता मॅनेजर्साच्या कुटुंबात की कोण तरी बरें काम करता ताका पुरस्कार दिवन ती आपूण हो पुरस्कार स्पॉन्सर करता त्या खातीर हांव तांकां दिनवासता दालगाद कोंकणी अकादमीच्या नांवान आनी कशें ती तांची देख दुसऱ्यान एक घेवन आनी पुरस्कार तयार केले जाल्यार खूब बरें जातलें जायते फावटी अशें जाता सरकारी पावण्याक लेगीत पुरस्कार आसात तरणाटे खातीर पुरस्कार एज लिमिट वयाचें बंधन 35 वर्सां मेरेन 35 वर्सां उपरांत मागीर पुरस्कार ना 60 वर्सां जालीं 60 वर्सां उपरांत मागीर पुरस्कार आसात 35 ते 60 वर्सां ह्या काळांत खरें म्हणल्यार कोण तरी उदेता आनी बरो वावर करता ताची तोखणाय जायना वो ताका ताची दखल जायना वो ताका खंय तरी पुरस्कार मेळना कित्याक वयाचें बंधन आसता हे वटेन सकल ते वटेन वयर जेन्ना कोंकणी भाशा मंडळांत काम करतालो म्हणल्यार भोंवडी समितीर आसलो हेच बंधन मागीर हांवें तांकां सुचयलें एक तुमी ह्या वया गटा खातीर कित्याक पुरस्कार दवरिनात कोण मुखार सरना निमाणें हांवूच मुखार सरलो आनी हांवें कोंकणी कार्यकर्तो पुरस्कार म्हणून तुवें स्पॉन्सर करता आनी तो पुरस्कार आजुनूय चालू आसा हो 40 वर्सां ते 60 वर्सां मेरेन जे कोण बरो काम करता ताचे खातीर आसा तसो दालगाद कोंकणी अकादमीन विचार करचो पडटलो कित्याक ह्या वयांत जायते बरे मनीस आसात ते फुडें 60 वर्सां जावचे आदीं आमचे मदले ना जातात वो ते खंय तरी आडपणां उरतात तांकां स्टेज वो माची दिवची पडटली पुरस्काराची माची दिवची पडटली हे पुरस्कार आमी कित्याक लागून दितात तर हे पुरस्कार आमी इतलेच खातीर दितात की तांच्या बऱ्या कामाची कोणे तरी दखल घेवची आयज दालगाद कोंकणी अकादमीक जेन्ना तांच्या कामाची दखल घेवन तांचो बायोडेटा सगळ्या मुखार वाचलो हो बायोडेटा कोण तरी आमचे मदेगात आसतले जो दुसरे संस्थेंत आसात आनी तांकां ह्या मनशाची वळख ना तांणी वेगळे तरेन असल्या अनेस्ताची दखल घेवपाची गरज आसा मनशाक जितले पुरस्कार मेळटात ही व्हडपणाची गजाल जरी आसली जाल्यार पासून ताका एक बूस्ट आसता तो बूस्टर कसो ताका आनीक प्रेरणा मेळटा आनीक उमेद मेळटा त्या आपल्या कामात वावरप आनी मुखार वचप ही देख सगळ्याकूच जावन आसा टिकीये म्हळ्यार दालगाद कोंकणी अकादमी ह्या बऱ्या वावरांतल्यान कोंकणी मनशाक लागीं हाडपाचो यत्न करता जशें फादरान म्हणलेलें आपूण 3 भागांनी वाडटा आपलें उलोवप ते भाशेन दालगाद कोंकणी अकादमी 1980 वर्सा जरी स्थापन जाली जाल्यार 2008 वर्स मेरेन ताचें कार्य इतलें जावंक नासलें पण 2008 वर्साक जेन्ना सरकारी अनुदान आमकां मेळोंक लागलें थंयच्यान कोंकणीचो वावर चड करून रोहित लिपींतलो कोंकणीचो वावर दालगाद कोंकणी अकादमी तर्फेन नेटान मुखार गेलो सुरवातेक ह्या काळाच्या सुरवातेक प्रेमानंद लोटलीकर हाणें तो मुखार गेलो त्या उपरांत तोमासिंगांव कार्दोस हाणें मुखार गेलो आनी आतां ही जबाबदारी म्हजेर आसा तो हांव मागता हे वेळार तुमी सगळ्यांनी दालगाद कोंकणी वटेन रावचें आनी दालगाद कोंकणी अकादमी जो बरो वावर करता ताची तुमी दखल घेवची कोणी खंय तरी चुकता आसत जाल्यार तें आमकां कळोवचें
जे वरवीं आमी ताचेर विचार करूंक शकता आनी जे आमी जंय आमी चुकतात ती बरें पावल मारूंक आमकां प्रोत्साहन मेळटलें. म्हजे उलोवप थांबयता आसतना हांव परतून एक फावट खास साबारी विसम साहेबाचो तांणी आमचेर आशिर्वाद घालो आनी आमकां उत्तेजन दिलें आनी एक प्रेरणा दिवपी उतरांय थोडी सांगली. ताचेर आमी विचार करतले आनी मुखार बरे भाशेन दालगाद कोंकणी अकादमी चलोवंक आमी पावलां मारतले. तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट परबीं जोडेक्याचें नांव घेत आसतना परबीं भेटयता आनीक तुमचो आमचो मोग आयच्यान नवे रितीन सुरू जाला तो वाडत रावचो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां आनी तुमी सगळ्यांनी म्हाका बरे भाशेन आयकलो ह्या खातीर तुमकां सगळ्या काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं विन्सी बाब. मागता विन्सी बाब आमच्या आयच्या मुखेल सोयऱ्याक ल्हानशी मोगाची भेट भेटूंक. हाचे कांय उपकारणीचें उलोवप करूं. म्हजें उलोवप न्हय, म्हजें फकत दिनवास दिवप. वो मनीस विस्म साहेब, पुरस्कार मांडकारी, कोंकणी मोगी, आमचे जायते मनीस, आमचो आदलो अध्यक्ष तमाजील बाब, पाद्री बाब आनी मोगाच्या इश्टा आनी इश्टिणींनो. दिनवास तोंडांतल्यान वो जिबेंतल्यान भायर सरतात खरें, पूण काळजाचे उमाळ्याची काणी ते सांगतात. असल्याच उमाळ्यांनी भरून हो दालगाडो कोंकणी पुरस्कार दोगांचो 2021 यशस्वीत करूंक आदार दितोल्यांचे उपकार आठोवंक दालगाडो कोंकणी अकादेमीच्या नांवान हांव हांगासर उबो आसा. पयले सुवातेर आमचो दिनवास आमच्या मुखेल सोयऱ्याक भोव मनीस विस्म साहेब, आदलो पोर्ट ब्लेर हाचो बीस आनी आमचो गोंयकार पूत. तुमी आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी हांगासर येवन आमच्या ह्या दोबाच्याक एक खेरीत रोंग दिलो. ह्या खातीर काळजा मनांतल्यान आमी तुका दिनवासता. 2 संदेश तुमी बरे दिले. एक, तुमची कोंकणी शुद्ध आसली, आमचीच कोलमेला जाय. तुमी सगळ्यांक हांवें मागलें की आमी कोंकणींतूच उलोवचें आनी हांव सजमतां हांगर आसलेले सगळे हो विस्पाचो संदेश घेवन घरा वेतले आनी कोंकणी उलयत रावतले. दुसरे सुवातेर आमचे दिनवास ह्या वर्साचे पुरस्कार मांडकाऱ्यांक तांकां आमी खऱ्यांनीच दिनवासता आनी म्हाका दिसता तांची नांवां परतून घेतल्यार बरें. पयले सुवातेर ब्राजील सुआरेस दालगाडो साहित्यीक पुरस्कार, दुसरो पाद बेर्नार्ड कोता दालगाडो सांस्कृतीक पुरस्कार, तिसरो पाद जोकीम लोयोला पेरेरा दालगाडो कोंकणी सेवा पुरस्कार. तूं सेवा करता फादर. चौथो श्री पावलिनो फिलिप नेरी फेर्नांडीस जोएल डिसोजा डायस पुरस्कार, श्रीमती जास्मिना रॉड्रिग्स फादर फ्रेडी डे कोस्टा पत्रकारिता पुरस्कार, सेमिनेरियन जोएल रॉड्रिग्स लाकार्स इरासोन सेमिनारीच्या नांवान घेतलेल्या दालगाडो संस्था पुरस्कार,
दोतोर बाय तांसिया पिरिस दालगाडो टोर्नाडो पुरस्कार आणि शेकी मारियालेना दिएस बेर्ता मेनेझेस कुस्टोरी पुरस्कार. आमचे दिनवास आमचे तुमकां सगल्यांक दिनवास शबासकी आनी परबी. आमचे दिनवास तुमकां सगल्यांक हांगासर हाजीर आसलोल्यांक तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी येवन ह्या दोगांच्याक वेगळोच उजवाड आनी सोबिताय हाडली. दिनवास बेर्ता मेनेझीस हांच्या घरच्यांक बाय मालुशा आनी बाब जॉर्ज 2 वर्सां 3 वर्सां जालीं 2 वर्सां ही फामील बेर्ता मेनेझाची फामील हो वस्तोरी पुरस्कार भेटयता आनी कोंकणी सगळें आपलो मोग दाखयता. तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. अशेंच तर आमी असोच कोंकणी सगळें मोग दाखय आमची कोंकणी फुलतली आनी वाडटली. देव बरें करूं आमच्या आदल्या अध्यक्षाक तमाजीन बाब. तुमी तुमच्या फुडारीपणान डिकीये बरीच फुडें व्हेली. तुमचो सांगात तुमचो सहकार आमकां जाय आनी सदांच तुमी आमचे बरोबर आसतले अशें आमी आस बाळगिता. जायत्या जाणांक दिनवास आसा. घडये म्हजी लायन चुकत वायट धरी नाकात. डिकीये वांगड्यांक कोंकणी बरोवप्यांक कोंकणी मोग्यांक कोंकणीची सेवा करतल्यांक आयज आमकां सोबीत संगीत वाजोवन आमचो मातायस मास्करेनस आनी ताच्या पंगडा आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच लेनॉय गोमेंडीस आनी ताच्या सांगाती तें पळोवन बरें दिसलें. 4 तरणाटी चेडवां काय बरी तांणी गायली आनी खऱ्यांनीच आमचे कोंकणी भाशेन कितली गिरेस्तकाय आसा ती आमकां दाखयली. स्पिरीट फेर्नांडीस हाका तो फोटोग्राफी करता आनी उगडासाक दवरतलो. व्हिडियोग्राफी करता आनी उगडासाक उरतले. तसोच आमचो साबियो पिंटो जो फोटोग्राफी केल्या. विसरोंक जायना रॉयल्सन स्पेशल इफेक्ट्स हांगर काय बरें हे मांडून हाडला. ताकाय आमचे दिनवास. रवींद्र भवन हाच्या कारभारान हांकां म्हणटा कारण आयज काल अशी संवय जाल्या की हॉलां आसून तुका हॉलां मेळना पूण आमी मागताच तांणी आमकां हे हॉल दिले. आमची मानपत्रां वाचतल्यांक ललिता पिरीश एंड्रिक डिसोजा मिनीना अल्मेदा वेनुस्का फेर्नांडीस अफोन्स ब्रागांजा प्रियांका रॉड्रिग्स वासाल कार्वाल आनी मॅथ्यू डिकॉस्टा. खेरीत भाशेन आमचे दिनवास फादर मायरन बार्रेटो. जायतो सहकार ताणें आमकां दिलो असोच दुसऱ्यांनी दिवचो म्हूण आमी मागता. हे माणकाऱ्यांक विचून काडूंक एक समिती घडलेली आनी ताणें आपली सूचना दिलेल्या ह्या तिगांय वांगड्यांक फादर मानियल गोन्स, प्रेमानंद बाब लोटलीकर आनी फादर आवे मारिया पापोन्स हांकां आमी काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा. चुकोवंक जायना म्हूण मातसो वेळ घेता. आमचे दिनवास कांदिदा बाय आनी आयज कंपेर केला सूत्रसंचलन केलां. तुमकांय देव बरें करूं. आमचे कचेरीन वावुरपी जॉर्ज डी सिल्वा आनी अंकुश पाड्डेकार ह्या दिसांनी खऱ्यांनीच ताचेर खूब पेज आसलो. आतां देंवलो आसतलो. आमकां
हे पुरस्कार केल्ल्या धर्माक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या माणकारांक संत्री घेवन आयलेल्या दिलीपाकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी शेवटी आमी सगळ्या मानेस्तांक पुरस्कार माणकाऱ्यांक पाद्री भावांची नांवां घेयना दोग तिगांची घेतली जाल्यार आनी कोणाची विसरतलो अशें दिसता. देखून सगळ्या पाद्री भावांक देव बरें करूं म्हणटा. डिकेच्या वांगड्यांक, कोंकणी मोगयांक, कोंकणी बरोवप्यांक आनी हांगर आसलेल्यांक सगल्यांक तुमकां काळजांतां डिकेच्या नांवान चड आनी चड देव बरें करूं. कार्यावळ सोंपयतना सगळ्यांक तुमकां आयचे हे कार्यावळीन बरे भाशेन वांटो घेतलो म्हूण काळजांतान देव बरें करूं. आनी परत एक पावट पुरस्कार मानेस्तांक आमची परबी मागता सगळ्यांत हांवें राष्ट्रगीत म्हणून उबी रावची.